प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 13वो विसवोत वोड 16 ते 20 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 13 वर्सेस 16 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां सोत सांगता, आपल्या दोनयावून गुलाम वोड न्हय, तशेंच पाठयल्लो कोण आपणाक पाठयला जीव वोड. हें जाणो जावन तुमी तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर कोणाक हांवें वेंचून काडल्या तें हांव जाण. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसलेलो आसा ताणेंच म्हजेर म्हण खबर. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी बाबाड धरचे. हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगलें. हांव तुमकां सोत सांगता, हांव धाडटां तांकां बांदून घेतात तीं म्हाका मानून घेतात, आनी म्हाका मानून घेतात म्हाका पाठयला कामां. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी ह्या 19वी वडीर आमी नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी बावाड धरचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत येयलो तो देव जावन आसलो, पूण ह्या संवसारांत एक मनीस जावन येयल्लो. आनी भाव भयणीनो, तो आतां शिसांक खूब वस्तू सांगतालो. आयचें शिवर्तमान जावन आसा जेन्ना तो आपल्या शिसां बरोबर निमाणे पावटी जेवणाक बसलेलो तेन्ना. आमी इंग्लिशीन ताका म्हणटात निमाणो ब्रेस्तार. आनी जेन्ना ते बसलेले तो तांकां खूब वस्तू सांगतालो. आनी एक वस्त सांगलेली ताणें की जो ताजो एक शीस आसलो जुदास, तो ताजो घात करपाचो आसलो. आनी तो आतां सगल्यांक सांगता एक म्हजो शीस एक घात करपाचो आसा तुमच्या मदें. आनी तो म्हणटा हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी बावाड धरचे खातीर ही घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक सांगलें की एक शीस ताचें नांव सांगूंक ना कित्याक ते बाकीचे शीस ताका मारून वयतले आसले जुदासाक, पूण ताणें सांगलेलें आनी तशेंच घडलें. जुदासान जेजूचो घात केलो. भाव भयणीनो, जीं उतरां जेजू उलयलो ती सगलीं उतर पाडून येयलीं. म्हणजे जेन्ना जेजू कितें सांगतालो ती सगलीं उतरां पाडून येयलीं. ताणें खूब वस्तू सांगल्यात आमकां. ताणें आमकां सांगलें आपल्या उतरांत की तो परतून येतलो म्हणून, आनी खरेपणी जेजू परतून येतलो. भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो शीस ताचें उतर आयकताले, पूण तांकां आजून पूर्ण सजमणी जेजूची आजून नासली. कित्याक ते आतां एक नवी रोचना जावंक नासले, पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो. आनी कितें घडटालें ते फकत जेजूक एक मनीस म्हणून समजले. वय ते जाणो आसले की जेजू जावन आसा तांचो सोमी, तो एक एक फकत मनशा भाशेन न्हय, ते जाणो आसले की तो अजापां कोत्तालो मिलाग्री कोत्तालो म्हणून, पूण आजून तांकां पूर्ण सजमणी नासली. पूण जेन्ना जेजू मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, सगळींच्या बापाय कडेन गेलो, आतां ते एक नवी रोचना जाली आनी पवित्र आत्मो जेन्ना येयलो तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांकां पूर्ण सजमणी मेळ्ळी जेजू कोण तो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या काळान आमी जियेता, आतां आमकां जेन्ना आमी जेजूचेर बावाड दवरता आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा. तो ज्या भाशेन जेजून सांगलें की ह्यो घडण्यो घडच्या आदीं हांव तुमकां सांगता, जेजून आमकां आपल्या उतरा वरवीं सगळें सांगलां, तें बरोवन दवरलां पवित्र पुस्तकाचेर. आमकां फकत त्या उतराचेर नियाळ करपाची गरज. जेन्ना आमी तें उतर वाचता ताचेर नियाळ करता, आमच्या मनाची नडसरणी करता,
तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा. आतां भाव भयणीनो, जें जेजून सांगलां आपल्या उतरान तें आमी करीत जाल्यार सगळें आमकां ताच्या उतरान जें बरयलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत, एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. कित्याक जितली आमी देवाचें उतर पाळटा, जितलें आमी देवाचें उतर कोत्ता, तें उतर आतां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करून आमचो संबंद जेजूशी, आमच्या बापाशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान वाडत वेता. आनी आतां आमकां ही सजमणी मेळोन भाव भयणीनो, आमी आतां देवाच्या उतरान रिगून रावता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्मो जेजून घडलां आमच्या जिवितान घडोवन हाडटा. आनी आतां आमी एक भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आनी जेन्ना आमी हें जैतिवंत जिवीत जियेता भाव भयणीनो, हें सासणीक जिवीत जियेता, आतां आमच्यान दुसऱ्यांक वचून सांगूंक जाता, पळयात कशे भाशेन आमी जियेता, कशे भाशेन त्या उतरान आमी रिगून रावल्यात, कशे भाशेन आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक मेळटा. आनी तेन्नाच आमच्यान दुसऱ्यांक वचून सांगूंक जाता ही बरी खबर, कशे भाशेन जेजून आमकां बरें केलां खुर्सार. तर आयज भाव भयणीनो, जेजून जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो, ताणें तांकां सांगलें जें घडच्या आदीं तेच भाशेन पवित्र आत्मा आमकां हें सगळें आमच्या जिवितान घडच्या आदीं आमकां सांगता. पूण गरज आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावपाक. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्मा आमकां तें उतर पाडून हाडटा. सगळें जें जेजून घडलां आमकां जिवितान आमकां मेळटा. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी शेकी आमी ह्या संवसारांतल्यान मरण वेतकूच एक सासणाचें सूख भोगूंक आमी देवा बरोबर पावंक पावतले. पूण हें जिवीत जियोवपाक आयज तान आमी भाव भयणी सुरवात करुया. देवाच्या उतरान रिगून रावया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाचो आमच्या बऱ्या गोवणीचो आवाज आयकुया. आनी त्या बऱ्या गोवणीचो आवाज जावन आसा जेजूचो आवाज, ताचें उतर. आनी तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाडून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.